दारबांदोड्या मरड गिडग्या हांगसर उदक आडयात उदक साठयात हे येवजणे अंतर्गत उदका स्रोत खातें बंदारो बांदपाचें काम करता. मात थळाव्यांनी ह्या कामाचेर आक्षेप घेवन ह्या बंदाऱ्याचें काम आडायलें. अर्द्या वयर हें काम पुराय जाल्लें आसा. ह्या बंदाऱ्याचो थळाव्यांक कसलोच त्रास ना म्हूण अधिकाऱ्यांनी थळाव्यांक समजावपाचो यत्न केल्लो. मात ह्या बंदाऱ्याक लागून उदकाक हाल जातले म्हूण भिरांत थळाव्यांच्या मनान आसा. डेस्क खातीर दारबांदोडेच्यान महेंद्र गांवकर. 21 लाखाचे काम 3 धावा आणि 1.5 मीटर हायटीचो 7.5 मीटर लँग हो बंदारा घातले की तांकां सायडीन दोनी वटेन शेताक आनी कुळागराक उदक दिवपाचें आशिल्लें आनी ते सगळे गव्हर्मेंट अप्रूव जावन येयले आनी वर्कआउट स्टार्ट केलें. गांवचे लोकल MLA सरपंच पंच झडपी मेंबर सगळे येवन हांगा आनी फाउंडेशन स्टोन घालून काम सुरवात केलें. बरे भशेन चल्लें. आतां 75% काम कंप्लीट जालां. आतां ते डावनस्ट्रीम सकयल 2-3 किलोमीटर सकयल मतदानांतले लोक येवन हांगा आडयतात. 3 दीस जाले. लोकल MLA आनी PWD मिनिस्टरान सांगलां 2 दीस बंद दवरलो. आमी शुक्रार बंद दवरले टेम्पररी. मागीर एजन्सी कितें काम आशिल्लें अशें कितें आज तेणें सुरू केलें. ते लोक आज इतले लोक येवन थंय आडयता आनी आतां आमी ते हायर ऑफिसराक रिपोर्ट करतले हें जालां तें. सो प्रायम मिनिस्टर सांगता की चक डॅम हे सगळ्या व्हाळाचेर आनी न्हंयचेर जावचे म्हणून त्याच योजने अंतर्गत हो बंदारो हो आमी फाटलीं 4 वर्सां लागून सँक्शन करून घेतलेलो. सगळ्यांचें मत अशें आसा की फक्त बाळकृष्ण मराठेकूच फायदो जावचो म्हणून हो बंदारो बांदला. तर तुमकां पत्रकारांक हांव म्हाजी व्हडली तळी जी आतां म्हाजे कडेन ऑलरेडी आसा आनी ह्या बंदाऱ्याचें उदक जास्त करून शेतीमळकार जे आसा तेंच्या शेतांक वयतलें. म्हाजे कडेन स्वताची व्हडली तळी आसा जी 12 म्हयने उदक दिता. 12 म्हाजे जवळ जवळ 3 पंप वयर चालू आसता. एक पॉली हावसाक आसता, एक डक फार्मान आसता आनी एक सगळ्या कुळागराक चलता. तुमकां ती तळी हांव दाखयता म्हणजे तुमकां पडटलें की ह्या बंदाऱ्याचो उपयोग म्हाका जास्त ना. दारबांदोडा मरड हे गांवचो हो पंच आनी हो जो बांदारो बांदता गिरग्या म्हणटा तो बांदारो बांदल्या कारणान सगळें उदक स्टॉप जातलें आनी सकयल सादारण 3 गांव आसा. एक म्हणल्यार मड्डान, शेटीमळ आनी कुर्णीकडे. हे बांद घातल्या कारणान सकयल उदक लोकांच्या सायडीक सगळे शेतां जावं मिरसांगो लायल्ल्यो आसा, माडयो सगळ्यो आसा त्यो मरतल्यो फुडें. हे सादारण फेब्रुवारी मार्च एप्रील म्हयन्याक उदक सामकें कमी जाता. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जावं कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कितें हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें आनी हेजेर कितें सोल्युशन काडून फुडें कितें तरी करचें. म्हाजें नांव नीलम केरकर. हांव तामसोडा दारबांदोड्याचें पंच आनी हें जें आसा तें म्हाज्या वार्डान पडटा. हो बंदारो चालू आसा तो. आनीक म्हाजो जो लोक आसा तो हे सायडीन अर्दो आसा आनी ते सायडीन अर्दो आसा. तेन्ना म्हाजें मत अशें आसा की चड 10 लोकां खातीर 100 लोकांचें आमी लुकसाण करून घेवंक जायना. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हो बंदारो जो आसा तो हांगासर स्टॉप करचो. सो बांदलो जाल्यार तुमकां उदक मागीर मेळचें ना अशें तुमचें म्हणणें. जेन्ना मंत्री आमदारान बी हांगा ते उद्घाटन केल्ले तेन्ना तुमी नाशिक कोण आमकां जेन्ना हें उदक खोदून सकयल पावलो कपडे धुतो तेन्नाच आमकां कळ्ळें की हांगा कितें तरी काम चालू आसा म्हणून. तरी आमी म्हणटा कोण करता दिसता म्हणजे तुमकां लोकल पंचान बी कोणी सांगना.